एम्प्लॉईज फेडरेशन मार्केटिंग फेडरेशन एम्प्लॉईज एक दिसाचे संपार आहा आयज आणि आमचे जे म्हारगाय भत्तो आहा सिन्स जानेवारी 23 म्हारगाय भत्तो इन्क्रीज इन VDA दिवंक ना ताका लागून हो एक दिसाचो संप ऑल दी मार्केटिंग फेडरेशन एम्प्लॉईज. कित्या खातीर दिवंक ना कितें रिजन? रिजन मॅनेजमेंट सांगता की आमकां बिझनस ना, गव्हर्मेंटान सगळे जे बिझनस आहा काडून व्हेले ताका लागून सफिशियंट बिझनस जायना आनी ताका लागून सफिशियंट इनकम ना आनी ताका लागून ते आतां म्हणटा कितें म्हारगाय भत्तो दिना म्हणून. सो ते एक्सेप्टेबल ना. सो आमकां जाय कितें आमचे जे सेटलमेंटान इनक्रीज इन VDA क्लॉज आहा तो इम्प्लिमेंट जावपाकूच जाय. आमकां म्हारगाय भत्तो जायच एम्प्लॉयजांक. तुमकां खबर आसतली इज इट रियली इज इन लॉस ऑर सी लॉस म्हणजे कितें आहा इट इज मॅनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू बिझनस इन अ प्रॉपर मॅनर नो. दे शूड अप्रोच द गव्हर्मेंट अँड आस्क गव्हर्मेंट टू गिव बिझनस ऑर दे शूड इम्प्रूव बिझनस. कित्याक पयलीं कितें आसतालें खुबशे बिझनस ऑफ द गव्हर्मेंट आमकां येताले मार्केटिंग फेडरेशन आतां कमी जाल्ले आहा. गव्हर्मेंटान प्रायवेटाक दिल्ले आहा आनी आमकां ही रिक्वेस्ट करपाक जाय गव्हर्मेंटाक की गव्हर्मेंटानी बिझनस शूड बी रूटेड थ्रू मार्केटिंग फेडरेशन. दीस इज लोकलांक एम्प्लॉयमेंट दिता, लोकलांक एम्प्लॉयमेंट मेळटा. सो वॉट एवर बिझनस गव्हर्मेंट बिझनस इज दॅट दे शूड गिव टू दी फेडरेशन्स. लॉस जावपाक कारणां खूब आसा. पयलीं न्ही आमचे कडेन मार्केटिंग फेडरेशनाक गव्हर्मेंटाचो MD आसतालो तेन्ना आमकां एक्सपेन्सीस खूब कमी येतालो. म्हणजे फक्त नॉमिनल ताका 1-2 हजार मंथली अशें हें आसतालो. सो 12 ते 20,000 पर्यंत तेचो इयरली हें जातालो. आतां जो आमी हेंच्यांनी मॅनेजमेंटान फाटल्या 1-2 वर्सां 2 मॅनेजमेंटा पयलीं जो डिसिजन घेतलो आनी MD हाडलो ताका एक्सपेंडिचर लागीं म्हणजे तेचो 80,000 सॅलरी प्लस ताका गाडी AC सगळें करून लाखाच्या वयर वयता. म्हणजे हे 12,000 येता. थंयच आमी लॉसान वयता. जर हो नासलो जाल्यार आमकां MD ना जाल्यार आमी प्रॉफिटान येता. तशें 2 ब्रांची आमच्यो लॉसान आसा. ते ओगीच म्हणजे चलना त्या जाग्यार ओगीच एक्सपेंडिचर करतात आनी त्यो जर बंद केलो जाल्यार थंय कितें तरी जावं शकता. अशी एक रायतुरकार आसा आमची आनी ती दवरूनय फायदो ना. थंय दुसरें कितें करपाक जाता. आनी आमचो बिझनस आसा तो बरो जर करीत जाल्यार आमी प्रॉफिटान येता. तेजेर कांयच डिसिजन मॅनेजमेंट घेयना. आनी इन प्रॉपर वे जर बिझनस आमी जर केलो जाल्यार आमी प्रॉफिटान येता. आमी आतां लोकांक आमी कशें आसा आमी सुपर मार्केट हेतून आसा. सो ती आमी लोकांक सेवा बरी दिवंक जाय. आमी कितें तरी इम्प्रुवमेंट करपाक जाय थंय. आतां लोक आमचे पयलींचेच कस्टमर येता ते येता. हाय सॅलरायड कोण आसा ते आमचे कडेन जास्त वडना. ते आतां खंय आसा डेल्फिनोज जालो आनी कितें जालें थंय धांवता कारण ते सोयी दितात बऱ्यो. आमी फक्त रिजनेबल रेट दिता. लोकांक रिजनेबल रेट जाय अशें ना. आमी बरे वस्तूय दिवंक जाय ते लोकांक दिवंक जाय. ते जर मॅनेजमेंटान डिसिजन गेलो जाल्यार आमी प्रॉफिटान येतले. हेजेर ते कांयच पळयनात आनी हेका लागून ते म्हणटा लॉस. स्ट्रायक जाला पळय तो कंटिन्यू करतले काय कितें तुमचो? जर अशेंच जर ते आमकां नेगेटीव रावले ते जाल्यार आमकां करचे पडटले स्टेप्स घेवचे पडटले. मागण्यो जावकूच जाय. टायम दिता तुमी? टायम दितले. कितलो टायम? आतां ताका आमी 1 मंथ दिल्लो आनी नाल्यार टोकन स्ट्रायक दिता म्हणून तेंच्यानी डिमांड काय पास करूंक ना. सो टोकन स्ट्रायक दिलो आनी फुडें परत आमी तेंचे कडेन हे करतले बसतले.